वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कैफा हालू. आज असा 4th डे दुबई. हाय मर्जी. ओके सो जस्ट सकाळचे 11:30 झाला. ब्रेकफास्ट बी झाले आमचे. सो आज आमचे प्लॅन असा शारजा फिश मार्केट पोवपाचे. ओके फिश मार्केट वेजिटेबल मार्केट पोवपाक वयता आमी आयज. ओके तेजे नंतर मागीर वयतले आमी शॉपिंग करपाक म्हणजे सो मागीर आमी वयतले मार्केटान इस्तानबूल कितें म्हटल्यार रेहानान सांग दाखयता तुमकां मागीर हांव. त्याचं म्हाका ड्रायफ्रुट्स बीन घेवंक जाय खजूर आलमंड बीन घेवंक जाय म्हाका सगळें. ओके आनी तुमकां सांगू इतलें थंड आसा भायर. हांव न्ही हांगा बरें येताना सनस्क्रीन बीन घेवन येयल्लें वत आहा म्हणून. वत जेन्ना आमी आयिल्ली पळय तेन्नाच्यान आयज पर्यंत न्ही वत अजिबात ना. इतलें थंड आहा भायर रावपाक जायना म्हणजे सचपाक जायना थंड. इतलें आमी केन्ना थंड आमकां संवय ना न्ही सचपाचें. खूब थंड आहा भायर. सो जस्ट आमी रेडी जाला. ओके आतां आमी आनी एक 10-15 मिनटां भायर सरतली आणि आयज असा जायचं बड्डे सेलिब्रेशन. तो एक दुसरो व्लॉग येतलो. एक क्लायमेट पळयात क्लाउडी असा आणि वारो सुटला सामकें थंड वारो आणि म्हाका न्ही रितुवें टेंशन. सो ताका भायर व्हरता न्ही कानाक कापूस मागीर जॅकेट कान टोपी बी घालून व्हरता हांव. सो तेजें मेन म्हाका ताका रोखडें थंडी पडटा न्ही. सो हांगा येयसर न्ही आमी कांयच थंड बिंड कांयच अशें पिवंक ना. तें एक बरें आहा. गरम गरम आनी गरम गरम खावंक मन येता. कित्याक थंड खावपाक मूडच येना. थंडी आनी गरम गरम खावपाक बरी दिसता. खूब एक्सायटेड आसा फिश मार्केट पळोवपाक. एक्चुली फिश मार्केट हांव टीव्हीर पळयतालें. क्लीन आसता तेंच्या फिश मार्केट. सो पळोवया आयज दाखयता तुमकां. सो आय होप तुमी बी एन्जॉय करता आसतले दुबय व्हिडिओ. ओके चला आनी 10-15 मिनटां आमी भायर सरतली. जस्ट रेडी जाला. जस्ट रुबिना न्हावपाक गेला. ते रेडी आसली की आमी भायर सरतली. जायत से हाय. हॅलो. फक्त हसत राहता. जायू हय सगळं हाय म्हण. हाय. हां कशें दिसता दुबय. फंटेस्टिक. केन्ना रावना. एक 2 दीस सोडून केन्ना रावनालो. दुबय इतले वीक न्ही 1 वीक कसो रावलो देवा खबर. गणपतीक आमी वयता 1.5 दीस गणपतीक रोखडो धांवन येता. दुबय इतली हॉलिडे कशें घेता म्हाकाच खबर ना. कितले इव्हेंट सोडला हय आसूं आतां. हय सो आसूं सदी घेवन येवपाचें आहा दुबय हाय का न्ही. आनी हांवें टायम काडला जाल्यार व्हडलें हॉलिडे न्ही. पण जानेवारी फेब्रुवारी न्ही चड इव्हेंट आसता पण बारीक कोण येवपाचें आहा परत मागीर. इतले टायम काडून तेणे म्हणजे सांगू तुमकां केन्नाचें प्लॅन करताले आमी दुबय येवपाचें. तेन्ना जावंक ना पळय. आतां जावंक नासलेलें प्लॅन आमचें फिक्स. म्हणजे खंय वचपाक बी जाय जाल्यार न्ही एक टायम येता. टायम येयल्या शिवाय जायना तें खरेंच तें. केन्नाचें आमी प्लॅन करता दुबय या जावकूच ना. फायनली हो वर्स जालें. हो इयर आमकां मातसो बरो आहा 2024 न्ही. हय खंय वचपाचें बी आसलें न्ही एक टायम आसूंक जाय. ते शिवाय जायना तें खरेंच तें. फ्रेंड्स हांव व्हिडिओ काडटा पळय. हेणे कॅमेरा घेतला. बरें आहा फोटोज बीन बरे येता. फक्त भितर मेमरी कार्ड घालूंक जाय. फोटोज बरे येता. कितले पडले तेका 12 दिरहम म्हणजे कितले 250. म्हाका हेंच कन्फ्युजींग जाता. जाले 250 बरें आहा. पण इंडियन पयल्लें आमी 5 कितले 400 बीन पयल्लें. 400 रुपीज. बरें आहा. फोटो बिटो न्ही बरें क्लियर येता. ओके तर बसला आमी. आनी तुमकां न्ही व्हिडिओ बीन न्ही मातशें लेट बी येतलें आं. कित्याक एडिटींग करपाक टायम लागता आनी टायम मेळना. तरी पूण हांव करता. पण रेग्युलर घातला हांवें व्हिडिओज. मातशें एक फुडें फाटी जातलें हांव व्हिडिओज हां. मातशें तुमी एडजस्ट करून घेयात ओके. आनी दुबय हांगा न्ही रोडार माती बिती कांय ना. सो कपडे बी घाण जायना न्ही. कपडे बी घाण जायना. माती ना न्ही हांगासर ताका लागून क्लीन सामकें. आनी केन्नाय दुबय बी येताना न्ही हे टायमार येवंक जाय. जानेवारी फेब्रुवारीन येवंक जाय. मातशें क्लायमेट थंड आसता न्ही आनी तूं कितलें भोंव तूं टायर्ड जावचें ना. सो हो टायम बेस्ट. मागीर गरमी स्टार्ट. मागीर आनी कांयच ना पळोवपा अशें कांयच ना. मागीर मिरेकल गार्डन तरी तुमकां पळोवंक मेळचेंच ना समरान. सो आतांच तें हो हॅप्पी. दार ओपन केलें की हॅप्पी हो भायर वचपाक. हां बरो आवाज करता पे पे पी पी पू पू. जाय एक्सायटेड भायर वचो म्हणटा एक्सायटेड पळयता पळय कसो. हां चल चल चल. ओके तर आमी जस्ट भायर सरला. भायर थंड आहा. स्वेटर बी काय घेवंक ना हांवें. जॅकेट बी काय घालूंक ना.
पावली हे पळय हें आसा फीश मार्केट पळय थंयच्यान हांगा पर्यंत आनी थंय आसा सी आनी थंय सगळे बोटी बिटी रावला. अरे देवा थंडी खाता वारो सुटला ते पळय आमी थंड जॅकेट हाडपाक विसरलें हांव. आमी फीश मार्केटान पावला पण नुस्त्याचो वास ना हांगा न्ही नुस्त्याचो वास सुद्दां ना. कोण म्हणचो ना की आमी फीश मार्केटान पावला म्हणून वासूच ना. आणि हांगासर रुबीना सबको हाय बोलतो ते आहा पळय फुडें डावन शारजा ओल्ड बस स्टँड. ओके पावली आमी हां लागीं तरी पावला पण नुस्त्याचो वासच ना. फीश मार्केट आतां मातसो वास येता नुस्त्याचो आनी सामकें फीश मार्केट हें सामकें क्लीन आसा. ओके आं हे हो सेक्शन आहा पळय तो मीट सेक्शन. हांगासर मीट मेळटलें. सो हें आसा आतां फीश सेक्शन. वयता आमी नुस्तें हाडपाक पळय कितलें क्लीन आसा. ना सो हें पळय बांगडे हे किंगफीश हे बांगडे. सो किंगफीश प्रायस आसा 50 आनी बांगडे आसा 15 दिरहम. आनी बांगडे सामके फ्रेश आसा है ना फ्रेश है ना काय आसा पापलेट आनी एक सेम लायक अ राणी फीश भशेन इधर गुबाब इसको क्या बोलते हैं? किरीमी. ओके फ्राई ना. आपका किधर है? हम लोग इंडिया से है गोवा. वहाँ पे फिश बहुत है गोवा में. इंडिया आता हाँ 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 तो केन्ना गोंयान येता खंय हाँ ना गोवा से आते ना मच्छी हय न्ही. गोंयासर नुस्तें येता खंय हांगासर पळयात. हे पळयात गोबरो हे ना हमूर फिले ओके. आनी हेजे कॉस्ट आसा 43 दिरहम. आनी सामकें फ्रेश आं हे दोळ्यान कळटा सामकें फ्रेश आहा म्हणून. एका म्हणटा शेकाली आनी हें आसा जॅश. सो हांगासर पळया कितलें व्हडलें नुस्तें तो कटींग करता. भैया इसको क्या बोलते हैं? पुरी हे पळय. आनी हांगा सालमन फीश हें सालमन फीश आं हें सालमन फीश. सो हांगासर न्ही नुस्तें घेवपाचें तो तुका एक रिसीट दितलो आनी रिसीट घेवन हांगा येवपाचें कटींग करपाक हां फॉर पेईंग. आं मागीर कटींग दिस सायड. ओके दाखयता तुमकां. ओके क्रॅब हांगा फ्रेश आनी बरे मोठे आहा क्रॅब. हे पळयात बरे मोठे आसा. आनी क्रॅबाचे कॉस्ट आसा 40 दिरहम. सो हांगासर सगळे हें आसा प्रॉन्स बीन थंय आसा लॉबस्टर 120 दिरहम. आनी हे पळय टायगर प्रॉन्स आनी श्रीम्प फ्लावर टायगर 70 दिरहम. चणाक फीश हें आं एका म्हणटा बारामुंडी पळय. क्रॅब हो क्रॅब कसो आहा केलें काय जायना. पापलेट बांगडे आनी हांगा आसा स्क्विड्स. हे इरानचे खंय पापलेट आनी स्क्विड्स पळय स्क्विड्स तो पळय कितें व्हडलो आहा. सो कालामारी आसा 21 दिरहम. सो हांगा आसा तारले स्मॉल मिडियम आनी ते पळय एन्चोवी हेजे न्ही करता गोंयान मेळटा हें. नो वेल्ल्यो एन्चोवी आनी हो तारले सामके बरे आहा फ्रेश आहा. ओके आनी व्हडले तारले आनी ते बारीक तारले. बारीक तारले 9 दिरहम आनी व्हडले तारले हांगा रेट ना हेजे. आनी हे पळय खापी पळय शिवा
मुले मुले एका हांगा आमी खापी म्हणटा पण हे मुले म्हणटा एका 17 दिरम आणि सामके खापी फ्रेश आहा हे काडणे हे तर फर्स्ट टाइम पळयला आमी आणि आमचे फेवरेट माझे फेवरेट फिश कर्ली 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 आणि हांगासर खूब पळया धवे शेल आणि हे पळया मुड्ड्योश्यो सामके फ्रेश हा आणि हांगा आसा सगळे सुके सुके सुंगटां सगळे ड्राय फीश आसा हांगासर आणि हे आसा बारीक सुंगटां हे पळयात बारीक सुंगटां सो हांगासर बांगडे आसा हे पळयात हांगा तुमकां रेट सांगता बांगड्याचे 6 दिरम ओके बांगडे आसा खूब वरायटी आहा पळय हांगा धाकटे बांगडे आहा आणि हे पळय कितें व्हडलें ह्या कितें म्हणटा ऋतू घे खंय गोंयान मेळना तुगे बांगडे थँक्यू हा बांग्लादेश नाही इंडिया कलकत्ता गोवा गोवा हाँ हिंदी जबान नहीं है हिंदी आता है हमें हिंदी आता है हाँ ओके थैंक यू ओके बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह आपको खुश रखे ओके थैंक यू थैंक यू हाँ पाकिस्तान हम है ना पाकिस्तान पाकिस्तान से है ना अच्छा पाकिस्तान इंडिया सिस्टर है भाई है सब। भाई सब भाई बहन है भाई। है सब मिलजुल के रहना है कि नहीं थँक्यू हाँ ओके बहुत शुक्रिया तो हें आसा क्लिनींग सेक्शन तुमकां दाखयता पळय कशें क्लीन करता आनी कशें वॉश करतात पळय हे पळय ओके आतां उदीक मारता क्लिनींग क्लीन करता पळय नुस्तें आनी सामकें क्लीन आहा पळय उदकान तें वॉश करता पळय क्या रेहान इतना क्लीन लग नहीं रहा कि फिश मार्केट है दिसत ना की हे फिश मार्केट खंय गोबरो टाईप ते हातीन ग्लोव्स बीन घालून न्ही पळयात क्लीन करतात फिश व्हेरी सेफ्टी हा कितें जावं आनी सामकें क्लीन आहा पळयात उदीक आसा उदकान वॉश करतात गूड असो न्ही क्लिनींग करपाक टोकन तेंच्यान घेवन हांगा टोकन दिवंक जाय मागीर तें नुस्तें मागीर भितर धाडटा ओके म्हणजे टोकन नंबर हांगा डिस्प्ले करता म्हणजे ग्रीन जाला पळय ते रेडी आणि ऑरेंज आहा पळय ते इन प्रोग्रेस म्हणजे कटींग चालू आसा अशें दाखयता हांगासर नायस आहा सिस्टमॅटीक आसा सिस्टमॅटिकली केला सो हांगासर न्ही व्हडले व्हडले पॅकेट्स आहा ड्राय प्रॉन्स तर सुके सुंगटां हांगा आसा 40 दिरम आनी हे सामके बारीक 40 दिरम म्हणजे कितले जाले म्हाका तें कळना 880 ओके सो हांगा तारले पळयात फ्रेश आहा खावपाक मूड येयला म्हाका बरें हुमण करून तारले तेच म्हणटा हुमण करून खावपाक मूड येयला फ्रेश सामके सो हांगासर पळय बोंबील आसा लेपो पळय लेपो दाखयता तुमकां पळय चड लेपो ना पण तारले पळय कितले मोठे मोठे शिनाण्यो पळयात शिनाण्यो हे न्ही सेम राणी फिश भशेन पण हे न्ही मातशें लांब आसा सायजीन लांब कशें आनी हे पळय खापी तुमकां सांगू म्हाका सगळें हुमण करून फ्राय करून खावंकय जाला इतले फ्रेश माझे फेवरेट फिश शार्क मोरी फ्रेश आसा सामके आनी सकयल हांगा आयस घालून दवरला ताका लागून आनी हांगासर फ्रोझन फिशूय आसा हे पळयात क्रॉकटेल बिकटेल सगळें आसा हांगासर हें फ्रोझन हे पळयात हे सगळें घरा व्हरपाचें फ्राय करून खावपाचें हे पळय प्रॉन्स आसा प्रॉन्स हे प्रॉन्स हे मिडियम सायज स्मॉल सायज सगळें आसा हांगा प्रॉन्स सो हें सगळें क्रॅब मीट सगळें कंटेनर कॅवियर आनी सगळें हें रेडीमेड हें म्हणजे मसाला लावून दवरला फक्त घरा व्हरपाचें आनी फ्राय करपाचें म्हणजे कॉस्ट आसा 18 दिरम 20 दिरम 18 दिरम 19 दिरम हे पळयात ये रेडीमेड ना जाके फ्राय करने का दिरम 18 दिरम आसा आनी हे पळयात आनी हे तुमकां खबर आहा कितें मिल्क फीश म्हणटा का मिल्क फीश एका न्ही मॅरिनेट करून दवरला ओके
हां म्हणजे फीश हाडून क्लीन करून हांगा दिवपाचें खंय म्हणजे की मसालो बी लावन दिता खंय तो कसले टायप तुका मसालो जाय सो तेका सगळें मॅरिनेशन करून दितात आणि किलो ग्रील करता ओके सो हांगासर फाटल्यान न्ही तुमी हांगा फीश घेवपाचें तुमकां ते क्लीन करून दितले आनी तुमकां सपोज मॅरिनेशन बीन जाय तुम्ही तांकां सांगू शकता कितें कितें मसालो जाय ते तुमी मॅरिनेट करून न्ही घरा व्हरून फ्राय करूं शकता ना जाल्यार तुमकां ते हांगाच बरें हितून घालून न्ही तुमकां फ्राय करून दितले आनी हांगा बरो वास येता फ्राय केलेले म्हणजे कोणाक घरा टायम उरना न्ही मसालो बी लावपाक बी सो हांगा तुमकां मेळटा सो बरें आसा खरेंच बेस्ट एक्सपिरियन्स आहा रेन म्हणटालो आमकां हांगा फीश मार्केट सामकें बरें आसा खरेंच हांगा क्लीन नीट कळत ना नुस्त्या मार्केटान येयला अशें कळत ना आनी हांगाचे लोक हांव एकदम कॉपरेटीव आहा बरें करून कॉपरेट करतात आनी बरें एक्सप्लेनूय करतात म्हणजे बरें करून उलयतात कांय हें करना सो एन्जॉयड चला इतले फ्रेश एक सो नुस्तें हांवें अशें पळोवंक ना की बाबा मुगेला बी आसतलें म्हणजे अशें जाम जाला ओके अशें म्हाका नुस्तें दिसूंक ना म्हणजे अशें म्हणजे फ्रेश ना अशें म्हाका दिसूंक ना सगळें नुस्तें फ्रेश आहा गूड खूब आवडलें